our government, may it be Congress, may it be anybody's government, त्या सगळ्यांनी हांकां कन्सिडरेशन दिवन इवन दीस गव्हर्मेंट अबाउट 500 जाणांक सिटीजनशीप दिल्ली आसा मुस्लिमांकय. कित्या खातीर ते तांचे जेन्युइन केस आसा ती. धीस पर्टिक्युलर एक्ट इज नॉट स्टॉपिंग एनीबडी टू टेक सिटीजनशीप. ऑन द कॉन्ट्ररी, दीस एक्ट इज टू गिव सिटीजनशीप टू सम सेक्शन. कोणाचेच सिटीजनशीप आडायली अशें करूंक ना. दे आर फ्री टू एप्लाय फॉर सिटीजनशीप इन अदर बाकीचे मिन्स आसात. दीस पर्टिक्युलर एक्ट इज टू नॅचरलायज द सिटीजनशीप फॉर दीस पीपल, दोज हू आर पर्सिक्युटेड. एक मुस्लिम्स आसात पळय, ते एक लक्षांत दवरपाक जाय. मुस्लिम्स आसात पळय, ते पर्सिक्युशना खातीर ह्या देशान आयले अशें जायच ना. मागताले की बाबा तुजे आधार आसा की ना, तुजी एंट्री आसा की ना, तुजे इतलेंच मागताले थंय. तुजो पासपोर्ट मागचे ना थंयसर. पासपोर्ट, कारण इट मेक्स लिटल बीट डिफिकल्ट टू हॅव अ पासपोर्ट. मागीर तुजे कडेन आधार आसा की न्ही, तुजे बर्थ सर्टिफिकेट आसा की ना, इतलें समजा मागलें. आनी इफ आय एम प्रोवायडींग दॅट, इफ आय एम अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री, आय मस्ट, आय शूड. ते कित्याक थंयसर ताजेर बोवाळ करपाक तें कळना. इकॉनॉमीक इश्यू जर आसत न्ही जाल्यार ताजेर तुमी आंदोलन करात न्ही. करात मरे आंदोलन. ते करीत नात. ते फक्त कोण तरी एक स्टेटमेंट करता आनी कोण कितें करता, जांकां भितरले ओ का ठो कळना. तो व्हडलो इश्यू काय सरकार इकॉनॉमीचेर जायत पावल उबारना हो इम्पॉर्टंट ओके, आंदोलन तुमकां करपाचें न्ही जाल्यार एक अत्यंत डेमोक्रेटीक पद्दतीन तुमी हे इश्यूज लोकांच्या मुखार हाडात, सरकाराच्या समोर हाड. सरकार तेंच म्हणटा की तुमकां कितें दिसता तें सांगात तरी आमकां. लोकसभेतली चर्चा आडावन राज्यसभेतले डिसरप्शन करून हो इश्यू फुडें येवचो ना.